नमस्कार आणि तुम्ही पाहतात गोमंतक टीव्ही. तुम्ही पाहतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आसा एक स्वयंपूर्ण युवती न्हय तर एक अस्तुरी. ह्या स्वयंपूर्ण युवाच्या मालिकेत आम्ही पळयतात दर आठवड्याक वेगवेगळ्या युवक युवतींकडे आम्ही तांच्याकडे संवाद साधतात, विचारतात तांकां तांची ग्रोथ स्टोरी. ही ग्रोथ स्टोरी गोमंतकाक इतलीच महत्वाची कारण ह्या ग्रोथ स्टोरींतल्यान कितलेशेच युवा युवती महिला गृहिणी उद्योजिका जातात. आम्ही संवाद साधतात गरीबातलो गरीब, श्रीमंतातलो श्रीमंत, पण विजन आशिल्लो, दूरदृष्टी आशिल्ले युवक युवतींकडे. आम्ही संवाद साधतात एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबस्टन्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन आशिल्ल्या युवक युवतींकडे जाणी घडयलां स्वयंपूर्ण गोंय. स्वयंपूर्ण गोंयची सुरवात स्वयंपूर्ण युवांतल्यान जाता आणि अशीच एक स्वयंपूर्ण युवती, स्वयंपूर्ण अस्तुरी, स्वयंपूर्ण स्त्री आमच्या बरोबर आसा बाय रिया बोरकार केणी. रिया बोरकाराची एक वंडरफूल स्टोरी आसा. एक ब्रायट हुशार भुरगें ल्हानपणाच्यान वयाच्या 10व्या वर्सा आसतना, म्हणजे जेन्ना रियाले वय 10 आशिल्लें तेन्ना ताच्या आवयन एक स्टार्टअप सुरू केलो, एक अस्थापन सुरू केलें आणि त्या अस्थापना बद्दल आमी उलयतलेच कारण ती सगळी ग्रोथ स्टोरीचं सगळें क्रेडीट ताच्या आवयक वता न्ही गो. सामकें. येस, 100% आवयक वता आणि 100% आवयक वचूकच जाय. करेक्ट. न्हय. मिसेस बोरकार, नाव सुविना बाळकृष्ण बोरकार. सुविना बाळकृष्ण बोरकारान 2003 सालान जेन्ना रिया 10 वर्सांचे आशिल्लें तेन्ना संस्कृती स्टोर हो एक स्टार्टअप सुरू केलो. पण तुम्ही म्हणटले आवयन केल्लें कर्तूब हांव चलयेचेर कित्याक खपयता, कारण आज जरी हांव चलये कडेन संवाद साधता, आज जरी आमी रिया बोरकार केणये कडेन संवाद साधतात, ताच्या फाटल्यान अदृश्य शक्ती, ताच्या फाटल्यान फाटीर हात आणि प्रत्येक फावटी मनाचेर थाप दिवपी ताच्या आवयकूय आमी सलाम करतात. आज ताची आवय घडये पळयत आसतली आमचे स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत आणि दादोस जाता आसतली आपल्या जिणयेन आपूण अशा एका चलयेक जन्माक घालें जाचें कर्तृत्व त्या अस्तुरे भशेन, त्या आवय भशेन सुविना केणी परस चड आसा, सुविना बोरकारा परस चड आसा. आणि आज आमी उलयतात त्याच अस्तुरेची चली रिया बोरकारा कडेन. रिया बाय, 2003 सालाक तू 10 वर्सां आसतना संस्कृती स्टोराची निर्मिती जाली. करेक्ट. पूण मागीर हांव तुजें जेन्ना सगळी ग्रोथ स्टोरी पळयता ताच्या नंतर तुजें इंजिनियरींग, आज तूं जवळ जवळ 33 वर्साचें आणि इंजिनियरींग तुजें BE कंप्युटर सायन्स आणि ते गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान. तूं तें जाल्या नंतर तुजें टॅक्नॉलॉजीचो बेस संस्कृती स्टोराक मेळ्ळो आणि संस्कृती स्टोराचें स्टार्टअप स्केल अप जालें. आज संस्कृती स्टोर, आज जर तुम्ही कदंबा रोडाचेर जर वतात फोण्या, पणजे पासून फोण्या, आणि लेफ्ट हँड सायडाक जर तुम्ही ऑपोजिट मिलरॉक कदंबा जर पळयत जाल्यार संस्कृती स्टोराचो एक 320 स्क्वेअर मिटराचें व्हडलो शोरूम, न्हय कितें म्हणटा ताका आमी इन्व्हेंटरी कम शोरूम कम स्टोर रूम तुम्ही पळयतात. फक्त संस्कृती स्टोर त्या 320 स्क्वेअर मिटरातूच सीमित आसा अशें न्हय, तर आज ऑलमोस्ट 40 वेगवेगळ्या देशांनी जवळजवळ 1,60,000 फॉलोवर आशिल्ले ऑन डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल इम्पॅक्ट आशिल्ले हे स्टोर. कितलेशे विवर्स, कितलेशे आर्टिजन्स, एथनीक वेअर, टेक्स्टायल हाच्या भितर तुवें कमाल केला. तुवें कमाल म्हणजे सुविना केणीन बोरकारान केल्लेंच, पण ताच्या नंतर जे स्टार्टअप, जो स्केल अप केला तुवें स्टार्टअपाचो, सामको अजापाचो. तुझ्या त्या सबंद स्टोरी बद्दल आमकां सांग. थँक्यू सो मच. पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा तुमकां की म्हाका ही संदी दिली, हांगा आपयलें, इतलो ऑनर केलें, त्या बद्दल खूब थँक्यू. आनी म्हज्या आवयन 23 इयर्स फाटीं हें सुरू केल्लें 2003 आनी हांवें केन्नाच चिंतूना की हांव तिका जॉयन जातलें. तें घडून आयलें देवा कृपेन. म्हाका तशें सिच्युएशन्स आयली आनी हांव पावलें तातूंत. सुंदर. पूण
एक म्हणजे बिझनेस मॉडेल जो 20 इयर्स पयलीं अगो आशिल्लो. चलतालो हय, brick तो and आतां mortar. चलतलो असं नाही. हाका गॅरंटी नासता. दुकान आसा आवयचें, ताच्या दुकानार वचून तुवें बसप, वॉकिन्साचो वेट करप, हें आतां चलना. आतां सगळे बायींग ट्रेंड्स चेंज जाता, कस्टमर्स कशे येता, कितें चिंत्ता, कितें घेता, हें सगळें चेंज जालां. सो अकॉर्डिंगली यू हॅव टू इवॉल्व. सो म्हाका रियलायज जालें की खंय ना खंय तरी आतां ई कॉमर्सान आमी वचपाक जाय. आणि म्हाका दिसता ई कॉमर्साच्या क्षेत्रान गोंयान जल्मिल्लो आणि गोंयांतल्यान कार्यरत आशिल्लो हे थोडेच अशे स्टोर्स आसात. हय नाल्यार एक तर गोंया भायर बेस असे असतात किंवा भायर गोंयांत बेस असतात, पण भायर भायले लोक ते धंदे करतात. पण आज आमची एक गोंयकार आज 2 अस्तुऱ्यो म्हणजे आवय आणि धूव. आवयन ते धंद्याची सुरवात केली, उद्योग व्यवहाराची सुरवात केली 2003 कम्प्युटर इंजिनियर झाल्यानंतर आपले सगळे शिक्षण, आपले सगळे स्किल, आपली जाणिल्ली सगळी टेक्नॉलॉजी या बिझनेस मॉडेला भितर घालून ब्रिक अँड मॉर्टार स्टोर म्हणजे एका ल्हान 20 स्क्वेअर मिटर एरियातल्या स्टोराचें रुपांतर आज ई कॉमर्स आणि डिजिटल स्टोर यादे व्हडलो फुटप्रिंट तुवें केलो. आज वॉट आर द नंबर्स? आज कशा पद्धतीचे नंबर्स तुमचे कडेन आसा आणि कशें तूं जॉईन जाल्यानंतर आवयक म्हणजे ल्हानपणाच्यान तूं वता आसतलें दुकानार आवय बरोबर अजिबात ना. ओके. सो मागीर जेन्ना शिक्षण जाल्यानंतर मागीर तूं ज्या स्टोरा कडेन पळयलो आणि त्या स्केलअपाच्यो आयडिया कश्यो आल्यो आणि नंबर्स आज कशें दिसता? नंबर्स हांव पयलीं सांगता. आज आमची ह्या म्हयन्याक 45,000 ऑर्डर्स आमी फुलफील केल्या. वा तातूंतले मे बी 50% मस्ट बी एक्सपोर्ट्स. वा आनी 1000 ऑर्डर्स 1200 ऑर्डर्स आमकां म्हयन्याच्यो येता. हांव मुद्दम घेवन बशिल्ले नंबर्स काडपाक. सो आमी 150 वेगळे वेगळे फॅब्रीक एका दिसान आमच्यो टीम्स कट करता. म्हणजे इतलो तुमचे कडेन व्हरायटी आसा. हाचो अर्थ तितले नंबर ऑफ आर्टिजन्स आणि व्ह्युअर्सा कडेन तुमचा कॉन्टॅक्ट आसा. तो नंबर हांव खंय तरी पळयतालो 40,000 सुमार डिफरंट टायप्स ऑफ फॅब्रिक्स तुम्ही डील करता अशें कितें? आमचे अराउंड एनी पॉयंट तुमी आमच्या स्टोरार येयात नाल्यार वेबसायटीर पळयात. आमचे SKU दॅट इज स्टॉक किपिंग युनिट युनिक आयटम्स हय आमचे एटलीस्ट 7,000 to 8,000 आसता. क्या बात है, क्या बात है. लक्षात घ्या दर्शकांनो, आज जेन्ना आमी ल्हान स्टोर्स चलयतात आमी फक्त एका जॉग्राफीक सीमित आसता. पण जेन्ना ई कॉमर्साचो वापर आमी जेन्ना करूंक सोदतात आणि भितर जर आपण नाविन्यपूर्णता हाडली, क्रिएटिविटी जर हाडली जाल्यार कितें करूं जाता ताचें बरें उदाहरण. आणि रियाबाय कडेन पळयतना एक टेक्नोक्रॅट, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज टेक्निकल स्किल आशिल्लें हें चली एक नॉर्मल ब्रिक मोर्टर शॉप और अ स्मॉल स्टोर ज्या पद्धतीन ताणें स्केलअप आपल्या क्रिएटिविटीच्या जोराचेर, आपल्या शिक्षणाच्या जोराचेर केलो, इट्स एब्सोल्युटली मायंड बॉगलिंग. म्हणजे सामकें तुजें मन आणि हृदय हालोवन उडप आणि दोळ्याक सामके व्यवस्थित दिसपी अशे नंबर्स आज रियान आपल्या कौशल्याच्या जोराचेर मेळयले. रिया, तुजी स्टोरीज खूब इम्पॉर्टंट. जे लोक टेक्नॉलॉजी शिकतात, जे लोक स्किलिंग शिकतात, जे लोक BCom BSc करतात, तांच्या घरचे ल्हान ल्हान धंदे आवय बापायन केल्ले ल्हान ल्हान उद्योग व्यवसाय कशा पद्धतीन एक जर विजन आसत आणि जर इंट्रस्ट आसत जाल्यार स्केल अप करूंक जाता. यू आर वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडेल. आणि एक गोंयकार म्हणून आणि एक अर्थशास्त्राचो अभ्यासक म्हणून म्हाका ह्या चलये बद्दल, ह्या भुरग्या बद्दल इतले सामके आपुलकी आणि इतलें बरें दिसता. कारण अशा पद्धतीचे युवक आणि युवती आमचें नवें गोंय घडयतले. फ्रॉम ब्रिक अँड मोर्टार टू अ डिजिटल फुटप्रिंट इन ऑलमोस्ट 40 डिफरंट कंट्रीज. आज कितल्याशा लोकांच्यो उमेदी तूं बागयता. टू वेअर समथींग एथनीक, टू वेअर समथींग ओरिजिनल, टू वेअर समथींग हँडमेड आणि इतलो स्टॉक कशें तूं मॅनेज करता हे सगळे गजाल्यो? मॅनेज करपाक कशें हांव शिकलें. एक्चुली पयलीं आमी इतलें स्केलअप करपाक शकची नाशिल्लीं. कितें जालें की जेन्ना हांव प्रेग्नंट जालें न्ही, दॅट्स वेन आय रियलायज्ड की म्हज्या शिवाय सुद्दां दुकान चलचें पडटलें. म्हाका बेड रेस्ट पडलो, स्टेप्स चडनाका, मागीर कितेंय म्हणूंक शकता. सो ताज्या पयलीं हांव फोटोग्राफीतून तातूंतूच म्हजी तकली घालतालें, एडिटींग पळयतालें, कस्टमर क्वेरीज पळयतालें, म्हणजे स्टाफ सुद्दां केला तांचेर लक्ष दिवप. सो आय लर्न टू ट्रस्ट माय स्टाफ, आय लर्न टू बिल्ड अ टीम आणि आय लर्न टू सेग्रिगेट वर्क अँड डिपार्टमेंटलायज.
आतां हांव ना जाल्यार सुद्दां स्टोर चलोवंक शकता, न्हिदता तेन्ना सुद्दां ऑर्डर्स येता. सो दॅट इज वॉट. आणि आज कसल्या पद्धतीचे लोक तुझ्याकडे जुळ्या? एक तुझ्याकडे जे आसात जे तुझे वेंडर्स जे तुका माल सप्लाय करता, मागीर तुजी एंटायर सप्लाय चेन आणि लॉजिस्टिक्साची एक फुल टीम, आणि तुज्या बरोबर स्टोरान काम करपी, ऑर्डर्स एक्झिक्यूट करपी, पेमेंट्स पळोवपी, अशे कितल्या लोकां बरोबर तूं सध्या जुळटा? आणि तुजो दिसाचो संबंध व्यवस्थापन, टायम मॅनेजमेंट तूं कशें करता बाय? पयलीं म्हणजे आमी फक्त विमेन एम्प्लॉईजांक एम्प्लॉयमेंट हे एक नवे स्वयंपूर्ण युवा म्हणटात तेन्ना स्वयंपूर्ण महिला हो कॉन्सेप्ट, आणि तातूंत म्हाका चड व्हडलो अजाप दिसना, कारण 2 सक्षम महिला हांवें उदोळ म्हणलां, ज्या खंबीर आवयन 2003 सालांत हो वेव्हार सुरू केलो, ताच्या परस खंबीर चलयेन उत्कृश्टतेचो नमुनो लोकां फुड्यान पेश केला. फक्त अभ्यास आसलो म्हूण जायना दर्शकांनो, इंजिनियर्स असे हजारो लोक जायत असतात, जवळजवळ 15,000 लोक गोंयांत सध्या ग्रॅज्युएट जातात, आणि कितल्याशा भुरग्यांच्या घरान उद्देग धंदे आसता. रियाबाईन प्रांजळपणे सांगला, ल्हान आसतना आपूण केन्ना स्टोरार वचूना, इंट्रस्ट नाशिल्लो. मागीर पण इंट्रस्ट कसो जालो स्टोरा भितर? सर एक्चुली कितें जालें, म्हाका जॉब मेळिल्लो आफ्टर इंजिनियरींग, आनी म्हाका आवड आशिल्ली की हांव खंयचे तरी, म्हणजे हांवें बापायक म्हज्या पळयल्लो ऑफिसान काम करता, ताजें कॅबीन ताजी नीटनेस, ताजे एथिक्स सगळें पळोवन म्हाका अशें दिसतालें की हांवूय अशें बऱ्या ऑफिसान काम करतलें, बरो जॉब करतलें. सो आनी म्हाका तो मेळ्ळो. पूण ताजी जॉयनींग डेट 3 म्हयने फुडें गेली आफ्टर इंजिनियरींग, आनी हांव 3 म्हयने बेकार उरलें. सो तेन्ना मम्मान म्हाका तिच्या स्टोरार व्हेलें, तेन्ना म्हाका तें एक्सपोजर मेळ्ळो. जॉईन केले सबसिक्वेंटली ती कंपनी? मागीर 3 म्हयन्यांनी हांवें जॉईन केली. पूण जेन्ना हांव स्टोरार मम्माक जॉईन जालें, मम्मान सांगलें म्हाका की इंस्टाग्राम म्हणून कितें तरी आयला, म्हाका खबर आसा, तूं आमचो बिझनेस घाल मुगो ताजेर, म्हाका काय तें कळना. सो हांवें मागीर बरें चल हांव तें पळयतां. सो इंस्टाग्राम पेज, आनी 3 म्हयन्याचे म्हणजे पर्सिस्टंटान हांव जी नोकरी केली ती सायड बाय सायड हांवें चलयली. एंड देन म्हाका रियलायज जालें की गोंयचेच न्ही, गोंयच्या भायल्या लोकांक आमच्या प्रोडक्ट्सान खूब इंट्रस्ट येतालो. सो खंयच्यान लोक प्रायस कितें विचारताले, घेवपा मेळटलें काय अशें विचारताले. तेन्ना तो ई कॉमर्स आनी अशें दिसलें की हांगाच कित्याक सगळ्याक विकया. मागीर तुवें पर्सिस्टंटान कितले वर्सां नोकरी केली? 3 म्हयने. स्वयंपूर्ण युवाची सुरवात. आमी अशें म्हणनात की डायरेक्ट धंद्यान घुसात, आमी अशें म्हणनात की तुमचे फॅमिली बिझनस आसात, आस्थापन आसा ते चलयात, दुकानार वसात, पसऱ्यार बसात, आमी अशें म्हणनात. आमी फक्त म्हणटात कीप युअर सेल्फ ओपन, बी अलर्ट, बी सेन्सिटीव टू वॉट इज हॅपनिंग अराउंड यू. सभोवताला कितें जाता हाचे जाणीव दवरात. पळयात, एक आतां हे 33 वर्साचे जाला आमचे बाय, 10 वर्सां पयलीं म्हणजे जर 20-22 वर्साचे तेन्ना कंप्युटर इंजिनियर जाला आसतले, तेन्ना तागेली आवय म्हणटा इंस्टाग्राम म्हूण कितें तरी आयला, शाण्या बाय कितें आमकां आमचो प्रोडक्ट ताचेर घाल. आणि हे आमचे रियाबाय तातूंत लक्ष घालता, आणि देन शी अंडरस्टँड्स द पावर अँड पोटेन्शियल ऑफ सेलिंग ऑनलायन. आज ऑनलायन सेल करप म्हणजे ताका आमी ई कॉमर्स म्हणटा, ई ट्रेड म्हणटा. तुजी दारां उक्ती जातात सबंद जगा खातीर. सामकी. आज तू कस्टमर्स 40 देशांचे, जसो तुमचो रिकॉर्ड पळयता, ऑलमोस्ट 40 डिफरंट कंट्रीज यू आर सर्विंग. देशातले कस्टमर पळयता, गोंयचे पळयता, बिहाराचे पळयता, आणि राजस्थानाचे पळयता, आणि इंग्लंड आणि अमेरिका. कसो मार्केट? पणजे सुद्धा धाडटात तुमचे सामान. सो हाऊ डू यू केटर टू सच डायव्हर्सिटीज? आणि कितें लोकांचे चॉयसीस असतात विथ रिगार्ड्स टू एथनीक वेअर ऑर ट्रेडिशनल वेअर ऑर हँडमेड वेअर? सो लोकांक कॉटन खूब आवडटा. सो आमचो मेन फॅब्रीक बेज इज कॉटन. सगळे आमचे खुबशे फॅब्रीक आमचे म्हणजे मॅक्झिमम फॅब्रीक हँडमेड आसता. सो आउट ऑफ इंडिया लोकांक ते आवडपा लागले. तांकां मे बी फॅब इंडिया नाल्यार खंयच्या ब्रँड्सान थोडी तरी नॉलेज आसतली की हँडलूम, जे हांवें पळयलां की गोंयच्या लोकांक सुद्दां इतली नासता, कित्याक गोंयांत ते क्राफ्ट जायना. पूण भायल्यान आमकां ताज्यो खूब ऑर्डर्स येतात. पण वेंडर्स कोण तुजे संबंध भारतभर? पळय आमचे वेगळे वेगळे क्राफ्ट्स वेगळ्या वेगळ्या देशाच्या पार्ट्सांतल्यान येतात. देशांतल्यान वेगवेगळ्या देशांतल्यान? ना वेगळ्या वेगळ्या देशाच्या. ओके, राज्यांतल्यान. ओके. सो जयपुरी म्हणटा ते राजस्थानान मेळटा. अजरक म्हणटा ते अजरकपूर म्हणून एक जागो आसा, थंयच जाता. करेक्ट.
मागीर कलमकारी पेडना म्हणून आसा थंयच्यान येता. साऊथ कॉटन पण साऊथाच्यान रियाबाई येता. तुझे ट्रॅव्हल जाता या सगळीकडे वेंडर्सांक पयलीं जातालें. आतां क्वालिटीच्या आमची- बाबतीत सांगप, आता एस्टाब्लिश जाला रिलेशनशीप हय नाही आणि कस्टमर्सूय एस्टाब्लिश जाल्या. हय तू वेंडरांक रिपीट बिझनेस दिता आणि कस्टमर्स तुका रिपीट बिझनेस दिता. हय. सो दिस इज अ मॅटर ऑफ ट्रस्ट. रिया, आज जर तू पर्सिस्टंट नाशिल्लें अशें धर, एक टीम लिडर जातलें आशिल्लें चडत मे बी. हां चड आतां रिजनल हेड, कंट्री हेड, ताच्या पलीकडे आनी कितें जातलें आशिल्लें व्हडलें न्हय. आज तूं खूब वेंडरांक बिझनसूय दिता आनी कितले एम्प्लॉईज जे आसा तांचें करियर तुवें घडयलां. कशें दिसता तुका ह्या सगळ्या बरोबर काम करतना? म्हाका खूब खूब प्रावड फील जाता. आमचे देवादयेन आमचे सगळे टीम जी आसा जी खूब आमचे सामके आपुलकीन काम करता. संस्कृती स्टोर म्हजोच न्ही, तांचोय क्या बी. बात आहे. आनी आमचो जेन्ना प्रोग्रेस जाता तेन्ना तांचो तांचो जाता म्हणजे इट्स नॉट जस्ट सॅलरी. हय दे आर लायक आवर पार्टनर्स. सो वी मेक शुअर की तांचोय ग्रोथ तसोच जावचो आमच्या बरोबर. आनी ते आमी तांकां ती ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. ताज्या खातीर दे आर ऑलवेज एक्सायटेड की नवे ऑर्डर्स येता. तांची तोंड वांकडी नासता काम वाडल्यार. दे अरे आर वा. हॅपी दॅट काम चड जाला, ह्या म्हयन्याक इतलो जालो सेल. सो तो टीम बिल्डींग आनी टिमाची तशी सायकोलॉजी बिल्ड करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका ताचेरय काम करचें पडटा. हय हय हय. आता वदोळच्यान आमी संस्कृती स्टोर आणि संस्कृती रिटेल, संस्कृती ई कॉमर्स हाच्या बद्दल खूप उलयले आणि तुमकां हांवें सांगिल्लें तशें 2003 तागेली आवय, शी इज द फाउंडर अँड शी इज अ पर्सन हू हॅज स्केल्ड इट अप. ताच्या नंतर तो प्रवास रिया बोरकाराचो थांबना. रिया बोरकार केणीन ते संस्कृती स्टोर चलयतानाच आपले एक वेगळें आस्थापन 2006 सालान सुरू केलें. 2026 सालान या वर्सा हालींच सुरू केलें. देवकी कितें म्हणलें तूं? देवकी स्टोर डिलिंग विथ जर्मन सिल्वर अँड ब्रास आर्टिफॅक्ट. त्योय बी हँडमेड आर्टिसनल मेड. ही आयडिया कशी? आता पण तूं फॅब्रिकान आशिल्लें न्हय, एथनीक फॅब्रीक तूं पळयतालें, मागीर मॉडर्न फॅब्रीक ऑर कॅज्युअल वेअर ऑर लिनन क्लॉथिंग किंवा जें कितें नवें सामकें कॉन्टेम्पररी डिझायन्स आसा तातूंत न वता परतें मेटलान आयलें आनी हँडमेड सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ब्रास हातूंत हें कशें? हाव इज दीस ऑकर्ड टू यू? म्हजें अशें की जेन्ना म्हाका फ्री टायम मेळटा, म्हणजे कसो फ्री टायम मेळटा, यू हॅव टू लर्न टू मॅनेज युअर टास्क. जी तुजी टास्क आनी कोण करूंक शकता, जर तुवें ती शिकून तुवें तुजो टायम फ्री करपाचो. जेन्ना तो फ्री जाता तेन्ना म्हज्या तकलेन मागीर त्यो नव्यो आयडियाज येता आनी हांव बेकार रावना. सो हांव हें करना जाल्यार मागीर तें करपाक लागता. तें ग्रो केलें मागीर परत फ्री जातलें. हे तुमकां आज आमी दाखयतात आनी मेळयतात एक गोंयची आधुनीक स्त्री, गोंयची आधुनीक अस्तुरी, जी आज आवय आसा, 3 वर्साचो चलो, घोव आसा, तो वेवस्थीत आपलो धंदो चलयता इन कन्स्ट्रक्शन. माव आशिल्लो जुवारी एग्रो केमिकल्साचो प्रोफेशनल, सो ही ऑल्सो स्टँड्स ऑन हिज ओन. माय आसा हू इज एन हाऊसवायफ हू मॅनेजीस अँड हू कोऑर्डिनेट्स द एंटायर फॅमिली. म्हणजे एक बरें चली, एक बरी बायल, एक बरी आवय, एक बरी सून आनी ह्या सगळ्या मानसिकतेंतल्यान सगळी कामां आपली करतना संस्कृती स्टोर्स एक स्केल अप करपी, आतां तिच्या आवय बरोबर कॉलॅबरेट करपी पार्टनर आणि द फाउंडर ऑफ देवकी स्टोर, हे सगळे वेगवेगळे रोल्स, पण चलयता फक्त एक अस्तुरी. आणि ती सांगता आपूण जेन्ना फ्री जाता, आणि फ्री कशें जावप तर आपलें रेग्युलर मंडेन टास्क, रेग्युलर कामां जर ती आपण जर व्यवस्थित डेलिगेट केली, टिमा भितर जर विश्वास दवरलो, आपले वेळ आणि आपले मन फ्री जाता नवे आयडियाज रुजोवपाक. नवे आतां आयडिया कितें, वॉट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? संस्कृती स्टोर फॅब इंडिया भशेन संबंध इंडियावर पावपाची तशी गरज ना, कारण तुम्ही वर्ल्डभर पावले. चेंज जाता सगळें की तुका स्टोर घालचे गरज पडना. सो आतां देवकी स्टोर ग्रो करतले. संस्कृतीचे फॉलोवर्स म्हाका आनीकूय वाडोवंक जाय, आनीकूय ते खूब इम्पॉर्टंट लोकांक, मे बी सेलिब्रिटीज कोणाच्या लक्षान येवपाक आतां हळू लागले आमचे स्टोर्स. सो ते सगळे जावपाक जाय. हो एक्सक्लुझिव्ह बिझनेस जातलो विथ एक्सक्लुझिव्ह आयटम्स टू इन्क्लूड सेलिब्रिटीज अँड बिग शॉट्स. इफ दे लायक आवर फॅब्रिक्स, ती कितें करता, खूब 1-2 सेलिब्रिटीजाचे आयले आमकां ऑर्डर्स. आनी एक्सक्लुझीव आतां आज एक्चुली आमची ही न्यू कॅटेगरी फॉर्मेशन जाल्या संस्कृतीची.
फॅशन म्हणजे लोकांक रेडीमेड्स सारीज हाज्याकून फुडें ना, आमचो विचार वचना. विचार वचना. आनी कोण फॅब्रिक्स पळयल्या शिवाय घेयत हें सुद्दां केन्ना दिसून नाशिल्लें. सी नॉर्मली Feel फॅब्रिक करना म्हणजे आसतना. वी हॅव टू फील इट, वी वॉन्ट टू टच इट, टेक्स्चर ताचो सॉफ्टनेस ताची पळोवंक जाय. हय. मागीर तशें कशें हाऊ डू पीपल मॅनेज? इट इज अबाउट ट्रस्ट बिल्डींग. शाबास. लोकांनी तुजेर ट्रस्ट करपा लागपाक जाय. सो वी वर ऑल्सो सरप्रायज की लोक खंय खंय बसून आमकां पेमेंट धाडटा, एक्सपेक्टींग दॅट आमी सगळे सारके धाडटले. सो दॅट ट्रस्ट बिल्डींग इज अ लॉंग प्रोसेस. हळू जाता तें, हळू जाता फुडें पावता. जवळजवळ आता 25 वर्सां जाली ह्या संस्कृती स्टोराक. अनुभव तुझ्याकडे व्हडलो आसा, म्हणजे जरी तू ल्हान आसतना तो सुरू जालो पण तुवें स्केल अप तुवें केला, म्हणजे मच क्रेडीट गोज टू यू. मदर इज हॅपी टुडे, आवय हॅपी? हय सर, एक्चुली हांव आनी एक मेन्शन करपाक सोदता. म्हजी जेन्ना मम्मान स्टार्ट केल्लो तिणें तिच्या आवय बरोबर स्टार्ट. अरे वा, सो जनरेशनल. आजी सुद्दां आशिल्ली एट पॉयंट, आमी तिगाय आशिल्ली दुकानार. हो एक विचार आमी सदां मानता सस्टेनेबिलिटीचो. सस्टेनेबिलिटी हाचो अर्थ इंटर जनरेशनल इक्विटी. इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणजे हांवें जें कितें केलें तें म्हज्या भुरग्यां परस आनी ते फुडें वतले आनी योग्य पद्दतीन वतले आनी ते वाडत फुडें वतले. आज आमी 3 गजाल्यो पळयल्यो. एक हाऊसवायफ 25 वर्सां पयलीं उद्योग सुरू करता एक ल्हानशा स्टोरान, 20 स्क्वेअर मिटर म्हणिल्लें तुवें, 20 स्क्वेअर मिटर. आज तो 20 स्क्वेअर मिटराचें आस्थापन 350 स्क्वेअर मिटरा पर्यंत पावला. इमॅजीन करात ती मेंटॅलिटी हाच्या आवयची. ते म्हणटा की ताणें आवयन आपल्या आवय बरोबर सुरवात केल्ली, त्या आवयन आपल्या धुवे बरोबर, रिया बरोबर सुरवात केल्या. हे आस्थापनान चडश्यो एम्प्लॉईज आनी सगळ्यो बायलांच आसा. थर्ड गोंयचे वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द मोस्ट रेप्युटेड अँड रिस्पेक्टेड ट्रस्टवर्दी आस्थापन जे सबंद जगभर, म्हणजे जगातले 190-200 देश जर आमी अशें जर विचार केलो जाल्यार 41 देशा भितर पावप, आनी तें ह्या गेल्या 10-15 वर्सांत. म्हणजे आस्थापन जरी पयलींचें आसत जाल्यार हालींच्या काळांत तो ई कॉमर्सच्या रुपांत ताचें रुपांतरीत जालें. सो एक कणखर अशी बायले कडेन आमी उलयतात जाचे कडेन क्रिएटिविटी आसा, जाचे कडेन नॉलेज आसा, जाचे कडेन स्कील आसा, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे व्यवस्थापन शास्त्र आसा. दिसना मॅनेजमेंट डिग्री जर घेतिल्ली आफ्टर BE जाल्यार आनीकूय व्हडलें कितें तरी करतलें आशिल्लें. गरज खबर ना सर, कित्याक एक्सपिरियन्सान जे तुमकां शिकपाक मेळटा न्ही ते तुका अभ्यासांतल्यान मे बी मेळना. हांवें करूना, सो म्हजी आशिल्ली इच्छा करपाची, मॅनेजमेंट इंट्रस्ट आशिल्लो, पूण जालें तें बरें जालें. शाबास. एक आज आमी उलयतात गोमंतक टीव्हीचेर एक सामकें सॅटिस्फायड, एक सामकें वेल एस्टाब्लिश्ड आनी सामकें कॉन्टेंट बिझनस वुमना कडेन. जरी तुमी ताका बिझनस मॅगझिन्साचेर किंवा ग्लॉसी पेपराचेर पेज 3चेर जर तुमी रिया बोरकाराक जरी पळयना जाल्यार तो दीस पयस ना जेन्ना वेर पीपल वील स्टार्ट नॉट ओन्ली अप्रिसिएटींग अँड एडमायरींग यू, बट लोक तुज्या कडल्यान उर्बा घेतले. आज गरज आसा तुवें ह्या सगळ्या तरणाट्या भुरग्यां कडेन उलोवपाची, संदी सादपाची, तांकां सांगपाक तुजी ग्रोथ स्टोरी, तांकां सांगपाक कशें एक विजन आफ्टर गुड एज्युकेशन बदल करूंक शकता. फक्त तुज्या फॅमिली भितर न्हीच पण सबंद जगभर. आज जगाच्यो टेस्ट तूं बागयता, तुज्या वर्कर्सां बरोबर बरें काम करता आनी एक बरें गृहिणी म्हणून फॅमिली सांबाळटा. बोरकर कुटुंबांतल्यान केणी कुटुंबांतल्यान परत थंय तांकां तुज्या घोवाचो बिझनस इंट्रस्ट. आतां सगळ्यांचो समन्वय जर साधूंक जाय तुका जाल्यार हाऊ डू मॅनेज टायम, कसो वेळ साधता तूं फॅमिली, बिझनस, नवे आयडिया आनी 3 वर्सांचो अर्जून? एक तुमकां हांवें ऑलरेडी सांगलें की मॅनेजमेंट करचो पडटा. दुसरें म्हणजे म्हजेंच ना हातून, म्हज्या माय आनी माव म्हाका खुबूच हेल्प करता. अर्जून जेन्ना पळय एक लग्न जाल्ली केन्ना आमकां हेल्प लागता बायलांक, जेन्ना भुरगें जाता तेन्ना चड लागता. तेन्ना कोण तुका हेल्प करता न्ही ताका तुमी देव माणूस म्हणपाचो. म्हजी माय माव म्हाका इतली हेल्प करता, खूब सेल्फलेसली हेल्प करता वेन इट कम्स टू पेरंटींग अर्जून. हे आयकता आसतले आमचे सगळे दर्शक बशिल्ले घरात, माव आणि माय घरात बशिल्ले आवय आणि बापूय, कशे दादोस जाला तुमची सून, तुमचे चली, तुमचे भुरगे. अशे आपल्या घरातल्या भुरग्याक, आपल्या घरातल्या चलयेक जर तुम्ही सपोर्ट करत मेंटली, सायकोलॉजिकली, फायनान्शियली आणि मोटिवेशनली, जाल्यार ताचो प्रोडक्ट
रिया बोरकर केणी हाच्या भितर ट्रान्सफर जावंक शकता. रिया सांग. हय, सो आवय बापूय तुका हेल्प करतात. ती ताचे ते रक्ताचेच नातें आसता, सो तांकां ती अनकंडिशनल लव करता. पूण तुका माय मावाचो सपोर्ट मेळप म्हणजे तूं खूब लकी आसता. आनी त्या भायर म्हजो घोवूय खूब सपोर्टीव आसा. आमचें घर आमी बरोबर पळयता. आमी कामूय दोगांय कामाक वता, दोगांय घर सांबाळटा. एकटेच म्हजेर तशी रिस्पॉन्सिबिलिटी उरना. सो पयलीं भशेन पयलींची बायलां कशी ती खूब स्ट्रगल करतालीं. म्हजी घरा कडेन इतली स्ट्रगल नासता. देवान तुजें आनीकूय बरें करून आनीकूय बरी उदरगत करची अशें ह्या वेळाचेर आमकां म्हणून दिसता. गोमंतक टीव्हीच्या दर्शकांक, युवक युवतींक तुका कितें सांगूंक जाय? म्हाका सांगपा जाय की लायफान खंय ऑपॉर्च्युनिटीज येता ती तुमी पळोवपा जाय. तुमकां कितें सगळ्यांचे लायफ वेगळे वेगळे आसता. लायफ सदांच अनफेअर आसता. तुमचे कडेन कितें तरी एडवांटेज आसतली जी आनी कोणा कडेन ना. तुमचो बिझनस आसा, नाल्यार तुज्या बापायची कितें कनेक्शन्स आसा, कितेंय आसूं तें. तुमी बरी दिसपाक बरें आसा. सो यूज योर अनफेअर एडवांटेज वीच नोबडी एल्स हॅज अँड ट्राय टू गेट अहेड. अदर दॅन कंप्लेनिंग की ना ताजें बरें चल्लां कित्याक ताचें आसा अशें अमूक आसा. तुमच्याय कडेन आसतलें कितें तरी. इवन तुमचे कडेन क्षमता आसा हार्डवर्क करपाची. दॅट ऑल्सो यू कॅन. नवी आयडिया आसा, विचार आसा सुद्दां. इट इज यू जस्ट हॅव टू स्टार्टूच करनात लोक. 40 वर्सां काम करपाक रेडी आसता दुसऱ्याच्या कंपनी खातीर. बरोबर. आपल्या कंपनी वयर काडपाक तुका 5 वर्सां स्ट्रगल करचेच पडटा. ते करपाक रेडी नासता. पूण 40 लायफाची वर्सां घालतली, दुसऱ्याची कंपनी वयर काडटली आनी स्टेबल लायफ जगतली. सो यू हॅव टू नॉट रन आफ्टर कम्फर्ट्स. यू हॅव टू ऑलवेज बी अनकम्फर्टेबल अँड दॅट्स वेन द ग्रोथ हॅपन्स. एक सुंदर विचार आज रिया बोरकर केणीन मांडला. म्हणजे कसो, स्वता सक्षम जायात, स्वता स्वयंपूर्ण जायात, स्वताक पयलीं घडयात. जेन्ना तुमी स्वताक घडयतले तेन्ना तुमी तुमचे कुटुंब, तुमचे राज्य, तुमची देश तुमी घडोवपाक शकतले. रियाबाय, नोकरी परस आपूण कितें केल्लें बरें? उद्देग अशें हांव सामकेंच अशेंच करपा जाय अशें म्हणना. आतां तुमचे कडेन नोकरी बरी आसा आनी तातूंत तुमचें सगळें बरें चलता. यू हॅव जॉब सॅटिस्फॅक्शन अँड दॅट सॅलरी इज ऑल्सो व्हेरी गूड. यू कॅन गो अहेड. पूण खूब जाणां आसता जी आपल्या केपेबल आसता पूण लेजी आसता, म्हणून ती जॉबान वता आनी तातूंत उरता. वेन दे आर इंटेलिजंट इनफ टू बिल्ड समथींग अँड प्रोवायड मोर जॉब्स टू अदर पीपल. सुंदर. रियाबाई, आम्ही कार्यक्रमाची सुरुवात कार्यावळीची तुझ्या आवयक ची याद करून आणि तुझ्या आवयक ट्रिब्यूट दिवन क्रेडिट दिवन सुरुवात केली. ती आज पळयता आसतली. तुवें आवय कडल्यान शिकिल्ली एक मॅनेजमेंट लेसन जो आयुष्यभर तुज्या बरोबर उरतलो आणि ते तूं भुरग्यांक सांगूंक सोदता. टायम मॅनेजमेंट शिकला हांवें तिचे कडेन. म्हजी आवय म्हळ्यार सुपर मदर म्हणटा. हांव तुका सुपर मॉम म्हणटा कित्याक ती जशी पळय वयर सरल्या न्ही, तशें सकाळीं उठून सगळें रांदून ती दुकानार वचून दुकान सांबाळून घरा येवन सगळ्यांक वाडून इतलें सगळें तिणें केलां तें म्हजे कडेन केन्ना जमचें नाशिल्लें. सो तें हांव तिचे कडल्यान शिकलां की ती सेल्फलेसली हें सगळें करता, फॅमिली खातीरूय करता. केन्नाय अर्जुनाक जाय जाल्यार सुद्दां ती पळोवपा रेडी आसता. सो सुंदर. आज दर्शकांना गोमंतक टीव्हीचेर आज अशें एक अस्तुरी आमी पळयतात आणि आमी संवाद साधला. जी एक टेक्नोक्रेट आसा, जे एक बिझनस वुमन आसा आणि जे एक स्टार्टअप आणि स्केलअप ह्या दोनूय भितर सामको हातखंडो आशिल्ले चली रिया बोरकार केणी. रियाबायंची सुरवात जाली संस्कृती म्हणजे आपल्या आवयन केल्लो स्टोर, संस्कृती स्टोराक स्केल अप करपा पासून आणि आज ती पावले एका अशा पावंडेचेर वेर देवकी स्टोर्स ह्या नांवान ती जर्मन सिल्वर आणि ब्रास वेर आर्टिफॅक्ट्स हाचोय वेवस्थापन आणि हाचोय उद्योग धंदो ताणें स्वता उबारला. एक BE जाल्ले ग्रॅज्युएट, 3 म्हयने काम आणि त्या कामा पयलीं 3 म्हयने कामाक केल्ली प्रतीक्षा. ह्या प्रतीक्षेच्या वेळाचेर जो ताणें धंद्या भितर जो लक्ष घाला, जो धंद्या भितर जो इंट्रस्ट घाला आणि धंद्या भितर जे नाविन्यपूर्णता हाडला ताचो रिजल्ट आज 10 वर्सां भितर आज आमकां पळोवपाक मेळटा. अशें एक सामकें पुडारलेलें आणि योग्य विचार, बरे विचार ताणें भुरग्यांक दिलो
आवय कडल्यान बरी जी देख दिली आनी एक फॅमिली भितर इंटर जनरेशनल वेल्थ आनी इंटर जनरेशनल इक्विटीच्या नांवान सस्टेनेबल बिझनस करपी संस्कृती ह्या स्टोराचे को फावंडर आणि देवकी स्टोर ह्या हाचे मालीक आणि चालक आणि मालक अशें आमी म्हणटात त्या रिया बोरकार केणीबाय कडेन आज आमी उलयताले. रिया बाय, थँक्यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस. थँक्यू फॉर वॉचिंग स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. पळयत रावात गोमंतक TV.